हांगा हिंदू आसात, हांगा ख्रिश्चन आसात, हांगा मुस्लिम आसात, आनी कोण खंयचे धर्माक जे बिलॉंग करना तेय बी आसतले, पूण आज जे हांगा हिंदू आसात ते हिंदू न्हय, ख्रिश्चन आसात ते ख्रिश्चन न्हय, मुस्लिम आसात ते मुस्लिम न्हय, आमी सगळे गोंयकार, आमी सगळे गोंयकार. आनी आमी हे जे मिस्चीफ जी चलयल्या मोदी सरकारान आनी शहा सरकारान तांकां फाटीं घेवपा लायले बगर आमी वोगी रावचे ना गोंयकार. देशातली आयची परिस्थिती आमी पळयली जाय तर म्हाका दिसता केंद्रात सत्तेर आशिल्ल्या सरकाराची अशीच शहरा कडेन घोडदौड चालू आसा आनी रोखडेच तांचो शेवटी जावपाचो आसा. आयज ह्या इतिहासीक आझाद मैदानाचेर फक्त मुसलमान लोक हांगा हाजीर ना, हांगा हिंदू भाव भयणी आसात, हांगा क्रिस्तांव भाव भयणी आसात आनी मुसलमानूय आसात. ह्या सगळ्यांनी आपलो धर्म, आपली जात कुशीन दवरून आज येता व्हड्या संख्येन आज ह्या इतिहासीक मैदानार आमी गोंयकार एकठांय आयला. Assam NRC took 6 years, 50,000 employees, 1,600 crores spent by the government, and 8,000 crores was spent by the citizens of Assam to prove that they're Indians. We are talking about 130 crores Indians. How much money? Can we afford this? Is it practical? 6 years in Assam, we might take 25 years to prove our citizenship across India. Anxiety, it is anti-health. It will spoil our mental health, anxiety. We will need more psychologists. As a citizen of this country who believes in the constitution, the CAA bill जे आसा, it is anti-constitutional. As a youth who loves my nation, this CAA bill is anti-national. And as a Hindu, सगळे जाणा की this bill is anti-Muslim. But as a Hindu, I want to state that this bill is also anti-Hindu. Sarva dharma samabhava. Soglia देहांग respect. This you will maintain in a secular India. Mahatma Gandhi liked very much. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान. I appeal to the BJP, seek this Sanmati from your God and stop troubling other religions in India. Satyamev Jayate. यमक दाखयला की आमी गोंयकारान CAA हाडपाक दिवचे ना. आमकां CAA नाका. आमी कोण, आमचो आवय बापूय कोण ते आमी तुमकां सांगपाक ना. आमचो तुम्ही इन्सल्ट केला पळय, तुम्ही कोण, तुमचे आमचे आवय बापायचे नाव तुम्ही विचारता आमकां, आमी ओगी तुमकां रावचे ना. हो देश खंयच्या एका धर्माच्या लोकांचो न्हय, हें सामकें स्पश्ट. हो देश अमक्याच एका धर्माचो लोकांचो न्हय, हो देश सगळ्यांचो. त्या तातूंत खंयचे कितले लोक आसात ते आमी सगळ्यांचो. बाकीच्या देशांनी जात धर्म पळोवन राज्य चलता, धर्माच्या नांवान रिपब्लिका स्थापन जातात. हे देशात जे रिपब्लीक स्थापन केलं ते धर्माच्या नांवान करून ना, मनशाच्या नांवान केला, भारतीय मनशाच्या नांवान केला. आणि जेन्ना हांवें हो कायदो, नवो कायदो जो आयला, त्या कायद्यांत धर्माची नांवां घाल्यात ती वाचली. हांव खरें सांगता, म्हाका हांव ह्या देशांत आसा काय कितें हो दुबाव पडला. कारण आज पर्यंत आता 72 वर्सां भारतात, 72 वर्सां भारतीय स्वातंत्र्याक जाली, केन्नाच खंयचोच कायदो
धर्माचें नांव घेवन हे देशांत पास करूंक ना. It is so important for one man to stand up and then thousands simply follow. मेरे भाइयों बहनों, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा. हमारे बीच में और इस सरकार के बीच में एक फर्क है. जानते हो क्या है हमारे बीच में? यानी कि सिर्फ हम एक 3-4 हजार यहां जो जमे हुए हैं नहीं, बाकी ये पूरे देश के नागरिक जो है. और इस सरकार से एक फर्क है, एक रंग का फर्क. हम सब जो लोग जो यहां जमे हुए हैं, इंद्रधनुष और रेनबो, इंद्रधनुष को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग रहते हैं. और ये सरकार जो है सिर्फ एक रंग को देख के बहुत खुश हो जाता है. वो रंग केसर नहीं है, क्योंकि केसर बहुत पवित्र रंग है. ये रंग जो ये सरकार देख के बहुत खुश हो जाता है, लाल रंग है. और लाल रंग खून का रंग रहता है. जशी हे सरकारान जी एक नीती हाडल्या, ही नीती तांची न्ही, भायल्यान हाडल्या. हो भोंवता न्ही, भायर सारको जगान भोंवता. तशें एकट्यान म्हणलें की हो भायल्यान भोंवन येता आनी भायल्यान जी आसा न्ही बरी वस्तू हाडपाची आसता, किंवा आपल्या देशान आपण सुदार कसो हाडटलो, आपली देशाची म्हारगाय जी सारकी वाडपाक लागल्या ती कशी कमी करतलो. आपल्या देशान जे तरणाट्यांक आयज काम ना, पूण हेणें आमकां आश्वासनां दिल्लीं न्ही. कितें म्हणिल्लें? सत्तेर येवचे पयलीं कितें म्हणिल्लें? जायती व्हडी आश्वासनां दिल्लीं की आमी 1 वर्सान 2 करोड नोकऱ्यो दितल्यो. 15 लाख 15 लाख दितले सगळे अकाउंटान. येस हे सगळे जाणा, सगळे विसरू ना तुम्ही. अरे विसरपाचे न्हय, हे याद दवरा. अमित शाह काल म्हणटा की वी आर हार्ड रॉक. आमी सिटीजन अमेंडमेंट बील लागू करतलेच. खंयचेय स्टेटीन खंयचो प्रायम सीएम ओपोज करूं, पण आमी लागू करतले. आनी तांकां आनी म्हणजे सांगपा जाय की वी आर ऑल्सो हार्ड रॉक. वी वॉन्ट एक्सेप्ट. Hindu is a slight difference from the word Hindi, but Hind is why we are here. And nobody, not even Mr. Amit Shah, not even the BJP, not even the RSS, nobody can take any of us from this country and put us anywhere else. ये तो उसका तो हक तो नहीं है. हमारा हक है, यही हक है कि हम यहाँ तो इस देश में हम जन्म हुआ है. We have lived here, we are born here, we will die here. पण आयज आमी हांगा पॉलिटिकल तेका रंग दिनासतना हांव अमरनाथ पणजेकार ह्या गोंयचो नागरीक, ह्या देशाचो नागरीक म्हण हांगा तुमच्या मुखार उबो रावल्लो आसा. जे आयज देशांत चालू आसा ते वायट आसा. आमी जर आयज उलयना, आमी जर आयज मोने रावले, आमी जर आयज सोंसून रावले, जाल्यार आमची मुखावयली पिढी ही आमच्याच भाशेन मोनी जातली, कोटी जातली, भेटी जातली. आनी ह्याच खातीर आमी आवाज काडपाक जाय. आनी आवाज सत्या खातीर, आवाज न्याया खातीर, आवाज आमचे संविधान वाचोवपा खातीर. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. Every state in this country right now has led this movement, but we should not forget the fact that the students community are right now leading the anti-CAA and NRC movement. बीजेपी समझती है कि वो इस एक्ट को यहाँ पे लागू करेगी और हम अल्लाह ताला की गायों की तरह यहाँ पे जाके हाँ में हाँ मिलाएंगे. इस मंच में रह के मैं बहुत क्लियरली उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो इस एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. The students community of Goa will not tolerate this act, will make sure that this act is not implemented out there. ज्या लोकांकडे वचून मुझे वोट दे दो बाबा, मुझे वोट दे दो बाबा म्हणून मागता,
आणि वोट घेऊन तांचो वोट घेऊन थंय पावल्या उपरांत तूं कोणे बे अरे ही सत्ता ह्या सत्तेंतल्यान काडपाचो वेळ आयला आमकां नाजाल्यार केन्नाच सुदरचें ना. हो विशय तुमकां सगळ्यांनी सांगलात, पण भाटीकार बाबान सुरवातीक सांगिल्ले पळय आनी मागीर आमच्या ऑस्कर बाबान सांगला त्यो गोश्टी खूब महत्वाच्यो. एक गोश्ट पयली खंयची की हे अचानक कितें तरी घडूं ना, हे सिस्टमॅटीक चालू जालां आनी हे काल पयर न्ही. फाटल्या टर्मा साकून 2015-16 आसामात जी NRC सुरू जाली तेन्ना ऑस्कर बाबान सांगले पळय तशें आमी घार रावले. आमच्या देशांत दुर्दैवान आमी अशें वागतात. थंय कितें चल्लां आमकां भोव पडना. म्हजे कडेन येता तेन्ना पळोवया ही भावना आमकां नडटा. NRC करतना आसामात हेतू कितें आशिल्लो की तिवूय तातूंत कॉम्युनल व्हॅनां हाडपाचोच हेतू आशिल्लो आनी ती हाडून तांकां दिशिल्लें की तातूंत एक कम्युनिटी तांकां जी मायनॉरिटी नाका ती कम्युनिटी तातूंत चड सांपडटली म्हणून. पण जालें भरतें. पयले NRCकय तांकां 4 मिलियन मेळ्ळे. तातूंत तांकां जाय तशें सगळेच कम्युनिटी स्पेसिफीक मेळ्ळी ना. दुसरो विशय तांकां कितें जालो की तातूंत जे सांपडले चड हिंदू मायग्रंट आशिल्ले